जालें जाल्यार आमी आमचो समाज हांव एक करपाक फुडाकार करतलो आनी आमी तेंचे विरुद्ध आमी काम करपा खातीर फुडाकार घेतलो. बीजेपीक बरे आमच्या समाजाचे बरे कॅन्डिडेट आहाय. एट प्रेझेंट सध्या 4% आसती आसा. रमा आसा, धीरज आसा, शंभा आसा. सोड हांव धरनाका हांव सुद्दां हांव म्हणना पण बरे समाज आमचे लिडर असून आमच्या समाजाचो जो केन्ना विचार जायना फक्त आमी दुसऱ्या खातीरच काम करपाचें का आमकांय समाजा खातीर आमगेल्या समाजा खातीर आमी फुडें येवपा खातीर जावं आमकां तिकीट मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. ह्या खेपेक जर आमच्या समाजाच्या विचार केलो ना बीजेपीन किंवा काँग्रेसीन जाल्यार आमचो समाज जो 5,000 समज जो वोटिंगा न्ही 75% एक जालें जाल्यार गोंय काणकोणचें राजकारण हे उल्कश करपा जाय आमचे कडेन आसतलें. पूण सरपंच तुमगेली कोमूलदादी खातीर तुमगेले पॅनल उरता, देवस्थानाची खातीर तुमगे पॅनल उरता, पूण इलेक्शना टायमार तुम्ही एक जावं शकताले काय कितें? जातले 70% तरी हांव एक करतलो. हांव फुडाकार घेतलो आनी हे फुडाकार घेवन काणकोणाक बदल करतलो ना एक तर तिकीट आमच्या समाजाक दिवची पडटली. आपण बीजेपी तिकीट मागता तुम्ही? बीजेपीची मागता, थोडे जाण काँग्रेसीक आहाय, काँग्रेसीची बी मागू दी. आपण दोन जसा समाजा कॅन्डिडेट ना जाता एक खंयची दी. बीजेपी चड आमी बीजेपी लोक आसा, बीजेपी मागता. बीजेपीचे जर तिकीट मेळना जायत आमी फुडें विचार करतले आनी आमी समाज एक करपा खातीर आमी सध्या आमची भितर मिटींग चलता. 1971 सावन तुमच्या देसाय कम्युनिटीचे एकूय आमदार जावपा पावला म्हणजे तिकीट दिवपाचो 2071 जरी आमदार जाला जाल्यार तुमगेलो 2027 आमदार जातले तुम्ही ध्येय दवरता. जर तिकीट मेळना जायत तेजेर आमी फुडें पण पुरेपूर विचार करतले आनी काणकोणाक जी आमची जवळ जवळ 5,000 वोटिंगां न्ही 80 ते 70% देसाय एक करपाचें काम हांव करतलो. काम चालू आसा तुमचें? भितर काम चालू आहा. आमी सगळ्यांनी उलोवण चालू आसा. लोकांक दिसता जायत आमी थोडे जाण म्हणटा खंय पैसा फेको तमाशा देखो. पयसो फेकपा आनी तमाशे देखपाचो हो टायम न्ही. आमी कोणा फुड्यान झुकना आनी पयशा फुड्यान तर आमी झुकची ना. तमाशा देखो 27 पळोवया.